पावलोन पवित्र आत्म्यान भरोन जेजूची शिकवण सारकी पत्करली. तो आमकां कितें सांगता? देव तर आमचे बरोबर आसा, जेजू आमचे बरोबर आसा आनी आमकां ताका लागून आमचें जिवीत ताचे सारकें जीवंक सोंपें जाता. कित्याक आमी ताचे सगळें एक कूड, एक आत्मो, ताचो आत्मो आमचें सगळें आसा आनी आमी फकत ताका आजीर जावंक जाय. हे आजीरपण जावन आसा आमचो भावार्थ बरवाचो आनी ताका आमी आजीर जाले की ताचो मोग आमचें सगळें उतरांनी, खोल्यांनी आनी सालींतल्यान दुसऱ्या कडमोंक मेवतले आनी ती हे भाशेन अदीक आनी अदीक जेजूशी वळून येतली. आनी प्रत्येक जाणा आमी वेगवेगळे सांदे म्हणटात आमी आमच्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक जाय. हे आमकां पयले वाचपान सारकें स्पश्टपणे सांगलां. तर आमचें जिवीत दोंग्या भाशेन आमी जिवंक फावना. जेजून आमकां स्पश्टपणे कळीत केलेलें आसा कशे भाशेन आमचें हें जिवीत आमी सारूंक जाय. पयलें आमकां हे वस्तू पारखूंक जाता न्हय, तर आमी देवाची वस्तू आमी रोखडेच पारखूंक जाय. हांगसर देव आसा हो देव ना पळय पूण तें कशें घडटलें? जितलें आमी देवा सगळें रावतले हांव ताका हाजीर जातले हांव आनी हाका आमी म्हणटा मागणें, ते भाशेन आमचें जिवीत ताचे सारकें अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. तर हे भाशेन जिवच्याक आमी मागणें करया, ताचेच कडेन विनंती करया आनी कितें तरी करूंक जाय आमी. हांव सदांच म्हणटा जेजून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दाखयलां ते भाशेन आमचें जिवीत जावं न्ही. 5 मिनट न्हिदच्या आदीं ताका एकवटान न्हिदूंक या. सगळीं आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवण्यो आसा तितल्यो जेजू जेजू म्हणून ताचेर दवरया. तो आमकां सुटका दितलो आनी तो आमकां आपल्या पवित्रपणान अदीक भरून दुसऱ्या संस्कारान काडटलो आनी ते भाशेन आमी ताच्या जिवितान अदीक आनी अदीक घडोवन येतले हांव. आनी रातभर ही घडणी घडत येतली. सकाळीं उठली की आमी ताचें सगळें आसा हे उर्बेत आमी उठूंक जाय, ताका एकवटान रावंक जाय आनी हें तर आमी करीत दिसभर मागीर आमकां हे चालीत जिवंक मेळटलें. उठटाच ताका एकवटान रावया 5 मिनट आनी तुमी पळयत जाल्यार कितल्या आनंदांत आमचें जिवीत आमी सादतले हांव. आनी हाका लागून खंयसरूय आसो आमी ताच्या एकवटान आमच्यान रावंक जाता. चलतना, भोंवतना, आयकतना, उलयतना, वावुरतना सगळें ताका एकवटान रावंक जाता. आनी हे भाशेन आयज एक सांत आदल्या काळार ताचें नांव हिलारियन आनी तो पालेस्तिनांत म्हणजे इस्रायलाक ताचो जल्म जालो. तो अनभावडती आसलेलो पूण तो एक फावटी हांगसर गेलो, इजिप्ताक गेलो आनी थंयचो सांत आंतोन आसलेलो इजिप्ताचो, हो दुसरो सांत आंतोन, हो माटू अलेक्झांद्रेचो. ताणें ताचे बरोबर 2-4 म्हयने सारले आनी ताचें जिवीत ताणें पळयलें, अणभवलें आनी ताच्या जिवितांतल्यान ताका आपोवणें आयलें क्रिस्तांव जावपाक. आनी तो क्रिस्तांव जावन पालेस्तिनाक परतून येवन गाजा म्हणटा पळय थंयसर मोठा आपलें एकसुरेच जिवीत सारूंक लागलो. आनी इतलो तो सादेपणान जियेतालो की देवान ताका आपली जाणवाय दिली, पवित्र आत्मा दिलो आनी हाका लागून दुसरे ताचेशी आकर्शीत जाले पूण ताका ताचे बरोबर रावपाक नाका आसलेले. पूण हे भाशेन थंयसर म्हूण तूं आनीकूय ताका वांगडी मेळ्ळे. ते सगळें सोडून तो परतून इजिप्ताक गेलो. पूण इजिप्ताक गेल्या उपरांत सांत आंतोन मरोन आनी कांय नासलें. पूण ताचो थंयसर पवित्र आत्मो कसो आसलो, ताचो आत्मो थंयसर आसलेलो आनी ताका लागून ताचे थंयसर त्या संदर्भांत वेळ जाल्ल्या उपरांत तो आपूण परतून वाटेक लागलो. कित्याक ताचेशी सगळे लोक येवंक लागलेलो आनी तो ताची जाणवाय म्हणजे तो आपूण जाणवायेन आसा म्हणून न्हय पूण तो जेजूच्या एकवटान आसा आनी सगळें उलयता तें पळोवन तांकां बरें दिसूंक लागलें. आनी ते भाशेन ताणें हें सगळें सोडलें आनी एकसूटपण जिवंक तो गेलो. मागीर शेकी तो सिसिलियाक मेलो आनी ताचें जिवीत म्हूण हे भाशेन आसलेलें. भयणीनो भावनो, आमच्यान खंयसरूय जेजूच्या एकवटान जिवंक जाता.
हिचोरी आमी एकसूटपणान जिवीत सारूंक नाका. लोक आसूं पूण आमच्यान भितरल्यान ताका एकवटान रावत तांचे बरोबर रावतना पर्यंत आमी सारकी शांत आसतल्या आनी जेजूचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें बरें पळय तें दुसऱ्यांक करतलो. हें करच्याक आमी आतां सगळीं जाणां हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत पांयाची बोट आसा थंयसरतान तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता आनी जेजू सगळें आमी सगळें दवरता. तर आमी आमकां हें सांगलां ते प्रमाणे आमच्या आपोवण्याक जेजूच्या एकवटान रावन जें आमी म्हणूंक जाय करूंक जाय तें करया. खालतीकायेन, सोंशणीकायेन आनी दुसऱ्याचो मोग जेजू सगळें दाखोवन तांकांय ताची सोशी ओडून घेवच्या. कित्याक हे परी आमी जेजूच्या एकवटान रावली की देव आमचो खरो बाप जाता. तो आमचें सगळें आनी आमचे भितरूय जियेता. हें आमकां पावलून सांगलां त्या प्रमाणे आमी जिवया. प्रत्येक सुस्कारांनी भशेन तो जेजूच्या एकवटान रावत जेजूच आमकां हे सगळे अणभव दितलो.